नमस्कार आणि येवकार तुमका गोमंतक टीव्हीच्या या खास कार्यावळीन 2027-28 पर्यंत NEP म्हणजे नॅशनल एज्युकेशन पॉलिसी ही पुराय गोंयभरान प्रत्येक स्टँडर्डाक लागू जातली। त्याच विशयाचेर आयज चर्चा करपाक आमी येयल्लेले आसा आणि आमच्या वांगडा चर्चा करपाक आमच्या वांगडा आसा सेक्रेटरी फॉर एज्युकेशन प्रसाद लोलयेकर सर। त्यांच्या वांगडा आमी भासाभास करतले, त्यांच्या वांगडा ह्या विशयाचेर चर्चा करतले की NEP ह्या वर्साच्यान तुमी लागू केल्या, 9थाक कशी लागू केल्या, कितें आसा, कितें प्रोसेस आसा आणि तेंची तयारी कितपत जाल्लेली आसा ती आमी जाणून घेवपाचो प्रयत्न करतले। नमस्कार सर, तुमचं ह्या कार्यावळीन स्वागत आसा। ह्या वर्साच्यान 9th स्टँडर्डान आमी NEP स्टार्ट केली। 2027-28 पर्यंत पुराय गोंयभरान NEP ही लागू जातली अशें फाटल्या पत्रकार परिशदेन तुमी सांगलेले। कितें प्रोसेस आसा हो? आतां पर्यंतची जी शिक्षण प्रणाली आशिल्ली किंवा शिक्षणाचें जें स्कूल एज्युकेशनाचें स्ट्रक्चर आशिल्लें तें 10+2 अशें आशिल्लें। आतां कशें आसा, आतां 5 मागीर 3 मागीर 3 आनी मागीर 4। 5 म्हणटा त्यो फावंडेशनल स्टेज, मागीर प्रिपरेटरी स्टेज, मागीर मिडल स्टेज आनी मागीर सेकंडरी स्टेज। पयलें जेन्ना पळय अर्ली चायल्डहूड कॅर आमी म्हणटात, पयलींच्या KG नर्सरी हे फॉर्मल शिक्षणाचो भाग नाशिल्लो। आतां नॅशनल एज्युकेशन पॉलिसी उपरांत तो सगळोच फॉर्मल शिक्षणाचोच भाग आसा। त्या खातीर फावंडेशनल म्हणटा ते 5 वर्सां, तेजे मुखाल्ली प्रिपरेटरी फावंडेशनल स्टेजी भितर 3 वर्सां ही प्री प्रायमरीची आनी मुखाल्ली पयली आनी दुसरी अशी मेळून 5 वर्सां। तिसरी ते 5वी ही 3 वर्सां म्हळ्यार प्रिपरेटरी, तेजे मुखावयली 6वी ते 8वी ही 3 वर्सां म्हळ्यार मिडल आनी तेजे मुखावयली 9वी ते 12वी म्हळ्यार 4 वर्सां ही सेकंडरी। आतां हो स्ट्रक्चरूच 5, 3, 3 आनी 4 असो आशिल्ल्यान गेल्ले वर्साक आमी फावंडेशनल लायलें, म्हळ्यार 5 वर्सां आमगे 27-28 सोंपतलीं। ह्या वर्साक आमी 9वेक सावन सुरू करतात, म्हळ्यार 4 वर्सां जी सेकंडरीची आसा ती आमगेली 27-28 सोंपतली आनी फुडली वर्सां सावन आमी 3रेक आनी 6वेक लागतले, म्हळ्यार ती 3 वर्सां परती 27-28 सोंपतले। म्हळ्यार 27-28 वर्साक फावंडेशनल 1 धरिल्ली ते 12वी पर्यंत जी बॅच आसा ती बॅच ह्या नॅशनल एज्युकेशन पॉलिसीच्या अंडर जो न्यू करिक्युलम फ्रेमवर्क आसा त्या फ्रेमवर्का अंडर जो करिक्युलम जाता ती शिकून प्रत्येक स्टँडर्ड आसा त्या स्टँडर्डाक ह्या विद्यार्थ्यांची तुकडी आसतली। इतले सांगले नंतरय हांव आनीक गजाल स्पश्ट करता की ही सगळी जी वर्सां आसा 27-28 पर्यंतची ही एक ट्रान्झिशनल फेज आसतली। ही ट्रान्झिशनल फेज म्हळ्यार कितें, जो 9वेक एंट्री मारता भुरगो ताका 8वी पर्यंतचो बॅकग्रावंड नॅशनल एज्युकेशन पॉलिसीचो ना, कळ्ळें न्ही। सो जो कोण 3रेक जो मारतलो किंवा फुडल्या वर्साक 6वेक मारतलो ताका हो फाटलो बॅकग्रावंड आसना, पण 27-28 नंतर जी पळय तुकडी येतली ती पुराय ह्या सिस्टमींतल्यान आयिल्ली आसतली। म्हणून हो ट्रान्झिशनल पिरियड आसा आनी NEPचे सगळे स्ट्रक्चरूच अशें आसा की अशें लॅटरल एंट्री प्रत्येक कडेन दीत आमी ती लावपाक जाय। ती तशी लायली ना जायत जाल्यार आमी 2030 पर्यंत हो टार्गेट सोंपोवपाक शकनात। 27-28 हें जे पळय एकाडेमीक रिस्ट्रक्चरींग आसा तें आमी सोंपोवपाक सोदतात आनी 27-28 हें एकाडेमीक रिस्ट्रक्चरींग सोंपोवन जेन्ना सगळे जाग्यार पडले, एकाडेमिक्स जाग्यार पडले की मागीर फिजिकल रिस्ट्रक्चरिंगाची जी गरज आसा थंय मागीर आमी लक्ष कॉन्सन्ट्रेट करतले। फिजिकल रिस्ट्रक्चरींग म्हळ्यार कितें, आतां पर्यंत 1ली ते 4थीक आमी प्रायमरी म्हणटाले, 5वेक आमी प्रायमरी म्हणनाशिल्ले, पूण आतां प्रायमरी ही प्रिपरेटरीक येता म्हणटकीर 5वेचो वर्ग हो खंय आसतलो नेमको हें ठरोवचें पडटलें। बाबा तो दुसरी फिजिकली तो दुसरी स्कुलांक आसलो तरीकय तेजेर बाबा कंट्रोल कोणाचो आसतलो, ह्यो अनेक गजाली आसात की आतां स्टँड बाय हायर सेकंडरी आसात, मग 11वी 12वी आसा तेंचे कडेन 9वी 10वी ना, आनी थोडी स्कुलो आसा तेंचे कडेन 9वी 10वी आसा तेंचे कडेन 11वी 12वी ना, तेंची बाबा टायअप कशें करतले आमी। तो सगळो जो फिजिकल रिस्ट्रक्चरींग पार्ट आसा तो जेन्ना एकाडेमीक रिस्ट्रक्चरींग जाग्यार पडले की आमी ह्या फिजिकल रिस्ट्रक्चरिंगाक हात घालतले। तुम्ही बरो विशय काढलो फिजिकल रिस्ट्रक्शनाचो, हांव ताचे कडेन येतलोच आसलो,
पण आता विशय येयला म्हणून तुमकां विचारता, जेन्ना NEP नॅशनल एज्युकेशन पॉलिसीचो हो विशय येयलो आनी हो जेन्ना स्ट्रक्चर कळ्ळो तेन्ना सगळ्यात पयलीं जो प्रश्न येयलो तो फिजिकल रिस्ट्रक्शनाचो. तुम्ही जरी म्हटलें की 27-28 पण एकाडमीक रिस्ट्रक्चर आमी कंप्लीट करपाचो आमचो प्रयत्न आसा आनी त्याच्या उपरांत फिजिकल रिस्ट्रक्चरींग हात घालतले. तरी तुमकां हांव विचारता, अशी काय तुमी आयडेंटिफाय केल्या काय कॉलेजीस म्हणजे हाय सेकंडरी आनी स्कूल्स की पण जे पळय फिजिकल रिस्ट्रक्चरींग आसा ते फिजिकल रिस्ट्रक्चरींग गोंयांक जितलें सोंपें आसा तितलें बाकी स्टेटीक सोंपें ना. तेजें कारण कितें तर स्कूल एज्युकेशना भितर सुपर स्कूल कॉम्प्लेक्स म्हण पळय जो कन्सेप्ट आशिल्लो तो गोंयांक जितले इफेक्टिवली लागू केल्लो तेन्ना आनी तो चालू आशिल्लो ताका लागून त्या कन्सेप्टाक लागून फिजिकल रिस्ट्रक्चरींग आमकां इल्लें सोंपें जातलें. फिजिकल रिस्ट्रक्चरींग म्हळ्यार बाबा 11वी-12वी आसा ताका तूं 9वी-10वी सुरू कर अशें म्हणपाक जाय म्हण ना. तेंचे क्लस्टर करचे पडटले आमकां, तांकां एकमेकाची हायर सेकंडरीची स्कुलाची सांगड घालून दिवची पडटली. ती कितली इफेक्टिवली आमी घालून दिवपाक शकतले हेजेर परते त्या फिजिकल रिस्ट्रक्चरींग अवलंबून आसतलें. पूण तें आमकां इल्लें सोंपें आसा इतल्याच खातीर की हांगा तो पळय कन्सेप्ट आशिल्लो सुपर स्कूल कॉम्प्लेक्स म्हणटा तो खूब इफेक्टिवली इम्प्लिमेंट जाल्लो. म्हाका दिसता तो सादारण फाटलीं कितलींशींच वर्सां तेजेर तो चालू आसा. हळू आतां इल्लो तो एकाद्याक डायल्यूट जाल्लो आसत पूण तेन्ना तरी तो खूब फाटली 90च्या दशकांत किंवा 2000च्या दशकांत तो खूब इफेक्टिवली चालू आशिल्लो. आतां डायल्यूट जालो अशें न्ही, पूण आतां कितें जालां की स्कुलो वाडल्यात, हायर सेकंडरी वाडल्यात, ताका लागून तितकोच पार्ट आमकां फक्त पळोवचो पडटलो. पूण तें बाकीच्या राज्यां पेक्षा गोंयांक इल्लें सोंपें आसा. फक्त म्हणजे हांव अजून मातशें एलोबरेट करूंक सोदता की हाचो अर्थ की मर्जर करची पडटली स्कूल जेंचे कडेन हायर सेकंडरीज ना तांकां स्कूल मर्ज करचे पडटले ना, मर्जर करचे पडचे ना. पण आतां फॉर एग्जाम्पल आतां आमी इवन हो स्कूल एज्युकेशनाकच अशें न्ही, हायर एज्युकेशनाक सुद्दां अशें क्लस्टर करपाची गरज आसा. कारण कितें आसा हायर एज्युकेशनाक सुद्दां कितें म्हणटा तें मल्टी डिसिप्लिनरी जाय, इतली मिनिमम डिसिप्लीन आसपाक जाय, इतली भुरगीं आसपाक जाय. सो त्यो फक्त इतली स्कुलां बरोबर येतलीं. मर्जर जावचें ना. प्रत्येकाचें मॅनेजमेंट वेगळें आसतलें, प्रत्येकाचें कॉम्प्लेक्स वेगळो आसतलो. फक्त तें एकाडेमीक जो पार्ट आसा बाबा तो हो भुरगो आसा हो भुरगो 10वी केल्या नंतर तुका 11वेक तेंची फक्त आमी सांगड घालून दितले. हेजो अर्थ त्या भुरग्यान त्याच हायर सेकंडरीक वचपाक जाय अशें ना. आयच्याय तारखेक एक स्कुलांतलो भुरगो एक स्कुलांतल्यान मदीं ताका जर सोडून वचचें अशें दिसता तो दुसरे कडेन वता. कळ्ळें न्ही. आयच्याय तारखेक त्या भुरग्यान त्याच हायर सेकंडरीक वचपाक जाय अशें कांय ना. सो तें तशें जातलें तशें ना. तरी पूण मिनिमम आमकां तशी बाबा ही 9वी 10वी 11वी 12वी म्हणल्या नंतर ह्या 9वी 10वी वर्गाचो ह्या 11वी 12वी वर्गा कडेन सांगड आसा इतलें आमकां तें करचें पडटलेंच. ती सांगड घालचीच पडटली. मागीर भुरगो खंयचेय स्कूल किंवा खंयचीय हायर सेकंडरी ऑप्ट करूं. कारण तेन्ना हायर सेकंडरी म्हणटा तें नांवूच आशिना, ऑप्शन हेंच आशिना, तेन्ना सेकंडरी जातलें. हांव परत एकाडमीक स्ट्रक्चरा कडेन येता. तुमी आत्तां एक विशय बरो काडलो उलयता की खंयच्याय भुरग्यान खंयचें स्कूल किंवा हायर सेकंडरी एडॉप्ट करता कारण ताची कारणां वेगळीं आसता. केन्ना केन्ना एका जाग्यार वचून दुसऱ्या जाग्यार शिफ्ट जाता पेरंट्स म्हणून भुरग्याक स्कूल चेंज करचें पडटा जावं आनी कितें. NEP सद्या लागू करप चालू आसा. 9थान NEP तुमी लागू केली. आतां ही NEP चालू आसतना जर कोणाक स्कूल चेंज करपाचें किंवा कांय कारणां निमतान स्कूल चेंज करचें पडलें जाल्यार कांय फरक पडचो ना. समजा आतां आमी गोंयाक 9वीक NEPक लायली. आतां ही सगळी एक्रॉस स्कुलाक लायला म्हणटकीर तो प्रस्नच ना. बाबा ताका कितें फरक पडटलो असोय ना. CBSE ICSE तांणी लायला म्हणटकीर कांय फरक पडचो ना. पूण समजा जर तो गोंयचे भायर वतलो जाल्यारय फरक पडचो ना. कारण तें डायल्युशन ना, क्रेडीट चड आसात. नॅशनल एज्युकेशन पॉलिसी भितरली जे पळय फ्रेमवर्क आसा तेतूंतले क्रेडीट आयच्या क्रेडिटा पेक्षाय चड आसात. आतां तो क्रेडीट कशें मोजता ते टोटल वर्किंग आवर्स आसता तितले हें आसा तो एक तेजेर आमी एक वेगळें सगळ्या हेडमास्टरां खातीर आनी जे कोण शिक्षकां खातीर मागीर आमी मास्टर ट्रेनर धाडटले. पूण सगळे हेडमास्टरां खातीर एक वेगळें आमी तेजेर वर्कशॉप घेतलें
की बाबा हे क्रेडीट सिस्टम कशी चलतली त्या बाबत. म्हळ्यार आयचे तारखेक समजा 9वेक नॅशनल एज्युकेशन पॉलिसीचो नवो करिकुलम शिकून जो भुरगो शिकला आनी तो 10वेक समजा महाराष्ट्रा वचपाक सोदता आनी थंय ना तो, जाल्यार ताका बाबाक अडचण कसलीच येवची ना, कारण तो चड शिकला हांगा, बरोबर, कमी शिकलो ना. आता 9वेक NEP लागू केली. जेन्ना तुमी विशय आता NEPचे लागू करतले, कांय विशयांचे अवर्स आमी वाडलेले पळयल्या. सो हेचो जो अवर्सांचो जो परिणाम आसा तो भुरग्यांच्या म्हणजे स्कुलाच्या टायमिंगेचेर पडूं शकता काय? कारण पळय कशें आसा, पळय खूब जाणांक तो एखाद्याक खबर नासत. RT एक्ट जो आसा तेतून 6.5 वरांचोच नोंद केल्ली आसा, 6.5 वरां जाय म्हण, आनी होय 6.5 वरां बद्दलच उलयता. आतां पयर एखाद्या एक्टान म्हणलें कितें कामार ना, तुमच्या स्कूल एज्युकेशन रुल्सां भितर दुसरें आसा. पळय RT एक्ट जेन्ना आयलो तेन्ना RT एक्ट वील प्रिवेल ओवर द स्कूल एज्युकेशन रुल्स, हें सादें गणीत आसा. सो 6.5 वरांचो जो कितें टायमींग आसा तो RT भितर एक्टा भितर मेन्शन केल्लो आसा. सो 6.5 वरांचो टायम हो दिवचो पडटलो आमकां एका शिक्षणाक. NEPन अशें सांगलां कांय विशय जे आसा जे एक्स्ट्रा करिक्युलर एक्टिविटीजान आसा, म्हणजे थोड्यांक पेंटींग आसतले किंवा म्युजीक आसतले, डान्स आसतले, थिएटर आसतलो, हे जे कांय विशय घेवपाची मुभा NEPन दवरला. तेंचे टिचर्स अपॉयंट करपाचे जे पळय फायन आर्ट किंवा जे परफॉर्मींग आर्ट आसात, जे आर्ट एज्युकेशन म्हणटा 9वेक एक विशय आसा आर्ट एज्युकेशन म्हणटा तो भुरग्यांनी तो विशय घेवपाक शकतात. आमी आतां कशें म्हणलां की ज्या स्कुला कडेन शिक्षक ना त्या विशया वयलो तांकां आमी आमच्या स्किमी अंडर तो शिक्षक उपलब्ध करून दितले. आतां आमची स्किमी अंडर शिक्षक उपलब्ध करून दिवपाचो फायदो कितें तर स्कूल जर ते अपॉयंट करपाक गेले जाल्यार ताका त्या टिचराक वर्कलोड मेळचो ना तितलो, कारण एकूच 9थाक लायतात म्हणून. पूण हांगा वर्कलोड मेळटलो एक जालें. दुसरें भुरग्यांक इल्ले ऑप्शन सुबेज दिवपाक मेळटले. म्हणजे आमी म्हणलां 15 विद्यार्थी मिनिमम समजा जर खंयचो एक ते ऑप्शन दिता जायत जाल्यार आमी त्या विशया वयलो टिचर प्रोवायड करतले. पूण हळू हो आतां आमी पयल्या वर्साक म्हणून आमी अशें वतात. हळू समजा जर आमी एका वेल नोन हेंचे बरोबर टायअप करपाक सोदतात अंडर देर CSR एक्टिविटी, की फ्री ऑफ कॉस्ट ते ऑनलायन पळय जे कोर्सीस आसात, एडएक्स आनी कोर्सेरा बी हे जे पळय फॉरेन प्लॅटफॉर्माचेर अनेक कोर्सीस अवेलेबल आसात, तेजी फी खूब चड आसा. पूण ती फी भुरग्यांचेर पडची ना, ती फी हें करतले कंपनी हें करतले. आनी ते जर अवेलेबल करून दिवपाक मेळ्ळे आमकां जाल्यार आमी त्या दृश्टींतल्यान आमचो प्रयत्न आसा. तो फायद्या इतल्याच खातीर पडटलो की थंय मागीर तुका भुरग्यां 10च भुरगे मिनिमम जाय, 15च भुरगे मिनिमम जाय अशें आसचें ना. तो एक भुरगो सुद्दां तो ऑप्ट करपाक शकतलो. पूण आयचे तारखेक आमी तसो ऑप्ट इतले एक भुरग्या खातीर एक शिक्षक दिवपाक शकनात. पूण हळू आमचो तसो प्रयत्न आसा की ऑनलायन शिक्षण सुद्दां या अशे थोडे सब्जेक्टाक जर ते घेतले जायत कोणी भुरगे, NEP सदांच NEP अदरवायज कितें म्हणटा की 40% समजा ऑनलायन सुद्दां तुमकां अलाव करपाक स्कोप दिला NEP भितर. सो हे जे सब्जेक्ट आसात ते सब्जेक्ट ऑनलायन पद्दतीन सुद्दां जर अवेलेबल करून दिवपाक शकले आमी भुरग्यांक जाल्यार ते सुद्दां आमी करून दितले आनी त्या दृश्टींतल्यान आमचे प्रयत्न चालू आसात. सर NEP आमी इम्प्लिमेंट करता, चालू आसा, 27-28 पर्यंत आमी इम्प्लिमेंट करतले. पूण हे जेन्ना नॅशनल एज्युकेशन पॉलिसी आमी इम्प्लिमेंट करता तेन्ना खुबश्या भुरग्यांक आनी पेरंट्सांक सोडा टिचरां मदीं सुद्दां क्वेश्चन्स आसतात किंवा कांय कॉन्सेप्ट्स क्लियर नासतात. तुमी ते कशे आसतलो. पण खंयचीय नवी पॉलिसी जेन्ना इम्प्लिमेंट करता तेन्ना खुबश्यो डिफिकल्टी येतात, अनेक डिफिकल्टी येतात. आतां सुद्दां नॅशनल एज्युकेशन पॉलिसी आनी हो नॅशनल करिकुलम फ्रेमवर्क, क्रेडीट फ्रेमवर्क जर पळयलो जायत जाल्यार ते हे फ्रेमवर्क फ्रेम करतना सुद्दां तांकां डिफिकल्टी आयल्यो. नॅशनल एज्युकेशन पॉलिसी भितरल्यो ज्यो थोडे कन्सेप्ट आसात ते प्रॅक्टिकली कशे घालप
हातूंत भितर डिफिकल्टी येताच येता. हो एक भाग जालो, ती डिफिकल्टी कशी पयस करप म्हणटा ती. आनी दुसरो अवेरनेस तयार करप ही वेगळी. आमी स्वता आतां 7 तारखेसान 7 जुना सावन हांव डायरेक्टर एज्युकेशन, चेअरमन गोवा बोर्ड, डायरेक्टर ऑफ समग्र शिक्षा, डायरेक्टर SCRT आणि जी टीम पळय आमी कॉन्स्टिट्यूट केला 9वी 10वी 11वी 12वी खातीर, तेजो चेअरमन रिबेलो आणि ओवरऑल एकाडेमिक्साचो चेअरमन जो आसा कांता पाटणेकर, हे सगळे अख्खी टीम आनी ऑफिसर हे प्रत्येक तालुक्याक वतले. आमी तालुक्याच्या हेडमास्टराक सांगलां तुमी येवपाचेच, पूण तुमचे बरोबर जर कोणाक क्वेरी आसा, तांकां क्वेरी आशी तांकां त्या शिक्षकांक किंवा पेरंट्सांक क्वेरी आसा जाल्यार पेरंट्सांक तांकां त्या दिसाक तुमी हाडचे. आमी सगळी क्वेरी तेन्ना तालुक्याक वचून आमी त्यो एक्सप्लेन करतले. हांगा एक पॉयंटार पणजीक आमी आपयलो जाता तो मेळावो जातलो आनी तेतून प्रत्येकाच्यो इंडिविज्युअल क्वेरी आमकां सॉल्व करपाक मेळची ना. तालुकाचे पातळीचेर आमी वता तेन्ना आमी एक इंडिविज्युअल स्कूल घेवन 9वेक बाबा त्यांची डिफिकल्टी कितें हें पळयतलें म्हणून आमी तालुका पातळीचेर वता. आनी सालसेत, तिसवाडी, बार्देस, पोंडा ह्या तालुक्यान चड स्कुलां आशिल्ल्यान आमी 2 खेपेक वतले, म्हणजे 2 ग्रुपान त्यो स्कुलां विभागणी करतले. आनी थंय गेले नंतर आमी एक स्कूल घेवन त्याची बाबा डिफिकल्टी कितें आसा ते सॉल्व करपाक पळयतले. हे जुनाच्या 7 तारखेसान सुरू करतले आमी. आनी मागीर आमी ऑगस्टाक परते वतले, जेन्ना आमी तांकां टिचर दितले आनी कितें तेंची क्वेरी घेवन आमी ती तांकां सॉल्व करपाक पळयतले. परते ऑगस्टा वतले आनी परते ऑगस्टाक वचून बाबा ते सगळे वेवस्थीत जाग्यार पडला काय ना हें परते पळयतले ऑगस्टाक. आनी मागीर ऑगस्ट जाले नंतर दर 2 म्हयन्या नंतर आमी प्रत्येक सगळ्या हेडमास्टरांची मिटींग घेतले आनी मुखाल्ली आमची हें खंय पावलां आनी आमी मुखार कशें वतले, मुखाल्ले 10वेक कशें जातलें, कितें जातलें, 6वेक कितें जातलें आनी तिसरेक कितें जातलें हें आमी त्या वेळार सांगतले. तुमी 10वेचो विशय काडलो तर 9थाक NEP लागली अशें जेन्ना आमी सांगलें तेन्ना मिडियान जेन्ना ही गोश्ट सांगली तेन्ना खुबश्या पेरंट्सांक प्रश्न पडलो की बाबा आतां 9वी 10वी 11वी 12वी तुमी एकठांय जर ग्रूप करता जाल्यार 10वेचो बोर्ड आसतलो काय ना, किंवा ताका कळ्ळें तुका म्हणपाचें आसा की 10वेक जशें आतां 10वेक बोर्ड एग्जाम जाता आनी 12वेक बोर्ड एग्जाम जाता तशी 10वेक बोर्ड एग्जाम जातली काय ना का फक्त 12वेक आसतली ना, 10वेक बोर्ड एग्जाम जातली. तेजें कारण अशें की NEP ओरिजिनल NEP डॉक्युमेंटा भितर अशें म्हणिल्लें आहा की 10वेक आनी बोर्ड एग्जाम आसची ना, 12वेकच जातली म्हणून हें थोड्या कन्फ्युजन आसा. पूण जेन्ना हें प्रॅक्टिकल जेन्ना पळय वचपाक लागले NCERT किंवा बाकीची एजन्सी जेंचेर ही जबाबदारी दिल्ली तांकां लक्षाक आयलें की 10वेची बोर्ड एग्जाम घेवचीच पडटा, कारण थोडे जाण 10वे नंतर थोडे कोर्साक आमी कडेन सद्याक एक्झिस्टींग हेतू भितर एंट्री आसा. त्या खातीर आतां असो डिसिजन जाल्लो आसा आनी तो आमी एडॉप्ट केला की 10वेची बोर्ड एग्जाम जातली, फक्त गोंयाकूच न्ही ऑल ओवर इंडिया 10वेची बोर्ड एग्जाम जातली. पयलींच्या डॉक्युमेंटा प्रमाणे CBSEन अनावन्स केले 10वेची बोर्ड एग्जाम जावची ना म्हण, पूण आतां नवो हें येतकीर तेणेंय तो अडॉप्ट केला आनी CBSE बी 10वेची एग्जाम बोर्ड एग्जाम घेतले. सो 10वेची बोर्ड एग्जाम फक्त गोंय बोर्डूच न्ही अक्रॉस इंडिया 10वेची बोर्ड एग्जाम जातली. गांवगिऱ्या वाटांनी काही लोक आसात अजूनय गोंयान जे शिक्षण अभावी तांकां ह्यो NEP जावं आनी कितें क्रेडिट्स जे आसा तेंच्यो त्यो गजाली टेक्निकल कळना, तेंच्या पर्यंत कसो तुमचो प्लॅन आसा पावोवपाचो, तांकां कशें तुमी समजयत? या तेजे खातीर आमी 2-3 गजालीक प्लॅन केल्ले आसात. एक म्हणटा तें आमी प्रत्येक आमचीच टीम सगळे कडेन पावतले अशें ना. सो आमी अशें म्हणलां की तालुका वायज टीम करची म्हण. आमी तालुका वायज टीम करतले आनी ह्या गांवांनी वतले. त्या भायर आमी अशें म्हणलां थोडे लोक आयडेंटिफाय केला, ते लोक व्हिडिओ करतले किंवा प्रेसा कडेन वतले. आज जसो हांव तुजे कडेन मुलाखत दिता तशें ते वचून मुलाखत दितले, हे सांगतले आनी अवेरनेस तयार करपाक प्रयत्न करतले. हे थोडे लोक आमी आयडेंटिफाय केल्ले आसात जांकां हो सगळो प्रोसेस खबर आसा आनी जे इनवॉल्व आसात. आनी थोडे लोकांक मागीर आमी तालुका वायज टीम करपाक सोदतात आनी तालुका वायज टीम करून हे सगळ्या गांवगिऱ्या वाठारा पर्यंत पावोवपाक सोदतात. पेरंट्सांक जी कितें अवेरनेस जाय बाबा हे फरक कितें आसतलो हें कळपा खातीर तें आमी करपाक पळयतले. आमी 9वेक आमी हें लागू केली, ती आमी 9वेक लागू केली नंतर ती आमी
सारकी लागू केली, तेजी व्यवस्थीत इम्प्लिमेंटेशन जालें काय कितें आनी आमी NEPचो कितें फरक पडलो काय ना हें आमकां केन्ना कळटलें जेन्ना हो 9वेचो भुरगो फुडल्या वर्साक जेन्ना आपले 2 सेमिस्टर एग्जामी दितलो आनी तेका आमी विचारतले बाबा काल पर्यंत तूं जें कितें शिकतालो तें शिक्षण आनी आयची शिक्षण ह्या वर्सा तूं शिकलो तें शिक्षण हातूंत भितर क्वॉलिटेटीव इम्प्रूवमेंट आसा आनी तेका जर दिसलें की हातूंत क्वॉलिटेटीव इम्प्रूवमेंट आसा जाल्यार ती आमची सक्सेस आनी तेका जर दिसना जाल्यार आमी तेजेर परती काम करचें पडटलें. आमी कितें तरी चुकलें अशें जाल्यार आमी काम करचें पडटलें. सो ह्या खातीर हांव म्हत्वाचो आमचो आमी उद्देश तो दवरला की भुरग्याक दिसपाक जाय आयचे तारखेक की आपल्याक क्वॉलिटेटीव इम्प्रूवमेंट आपल्या शिक्षणा भितर आसा म्हणून. तुम्ही म्हटलं की सेमिस्टर एग्जाम्स आसतल्यो 9वेक सेमिस्टर एग्जाम आसतली, 10वेक परती सेमिस्टर आसतली पूण 10वेची बोर्ड एग्जाम जाता ती पुराय वर्साचे हेजेर जातली. 10वेकय हाफ इयरली सेमिस्टर जातलो पूण बोर्ड एग्जाम जाता ती पुराय हेजेर जातली. पूण हळू हळू हें आतां आयचें सांगता पूण हळू हळू 10वेची एग्जाम सुद्दां सेमिस्टर वायज करपाचो प्रयत्न आसा आनी हो आमचोच प्रयत्न ना तो डॉक्युमेंटाक म्हणिल्लें आसा आमच्या करिक्युलम फ्रेमवर्क डॉक्युमेंटाकच की हळू हळू तुमी सेमिस्टरा कडेन शिफ्ट जाया म्हण. ते हळू हळू इतल्याच खातीर जावपाक जाय की आमची ते इन्फ्रास्ट्रक्चर तयार जावपाक जाय आनीक ते लॉजिस्टिकाच्यो थोडी प्रॉब्लेम्स आसतले त्या खातीर आमी हळू हळू त्या सेमिस्टर हेजे कडेन वतले हळू हळू. कांय स्कुलांनी 9वेक जर ताचो परफॉर्मन्स जालो जाल्यार 9वेक फेल करतात दवरतात आनी मागीर ताका 1 वर्स रिपिटेशन आसता. हे सेमिस्टर वायज जेन्ना एग्जामीक येता तेन्ना हो रिपिटेशन किंवा 9थाक फेल जाल्या भुरग्याचो कसो कितें ना कितें आसा की 9वेक जेन्ना सेमिस्टर जातले सेमिस्टर एग्जाम जातली किंवा तेका तेजी कॉम्पिटन्सी सेमिस्टर एग्जामीचेरच न्ही कंटिन्युअस टेस्ट जातली आनी तो जर खंय कमी पडटा जायत जाल्यार तेका परत परत तेका हें दिवप जातलें. पूण समजा जर भुरग्याक ओगीच फेल करपाचो प्रयत्न जावचो ना कारण आतां आमी सगळें डिजिटायज करता सगळें आनी ते सगळें डिजिटल हेजेर ते हें जातलें सगळें आनी हळू हळू आमची सिस्टमूच अशी आमी डेवलप करपाक पळयतात ज्या वरवीं ते भुरगो खंयचो भुरगो खंयच्या सब्जेक्टाक इल्लो कमी पडटा तो कित्याक कमी पडटा मागीर तें आमी कळयतले त्या स्कुलांक. पूण 9वेक 100% रिजल्ट किंवा 100% लागीं रिजल्ट केन्ना पावपाक शकता जेन्ना पुराय इम्प्लिमेंटेशन जातलें NEPचें आनी तेगेले पयले सान पयलीच्याकीन पयलें फावंडेशन 1 सान तेजी कॉम्पिटन्सी हळू हळू आमी चॅक करत येतले तेन्ना मागीर हें जावपाक शकता. आतां कितें जाता आमी डायरेक्ट 9वेकच चॅक करतात. सो तें जेन्ना हळू हळू चॅक जायत येतलें तेन्ना तेगे कॉम्पिटन्सी वाडत वतली आनी तो त्या लेवलीचेरच कळटलें की बाबा हो खंय कमी पडटा कित्याक लागून कमी पडटा तेका चड त्या हेजे बद्दल वर दिवपाक जाय रेमेडियल टिचींग जावपाक जाय ते त्या वेळार कळटलें. काय कॉम्पिटन्सी टेस्ट घेतली वता म्हणजे हो भुरगो खंयच्या विशयान बरो आसा किंवा हेचो फ्युचर हेणे खंयच्या हितून करपाचो ह्यो कॉम्पिटेटीव टेस्ट घेतले वतात त्यो इन्क्लूड आसा हितून. या तो एक इल्लो तुका अशें म्हणपाचें आहा की तेजें इन्क्लिनेशन पळोवपाक तो वेगळो विशय आसा तोय बी आमी सुरू करतात. तो आमी ऑलरेडी थोडे कडेन सुरू केल्लो आसा पूण हळू हळू की बाबा त्या भुरग्याचो एकूणच तेजें इन्क्लिनेशन खंयचे कडेन आसा बाबा तो खंयचे कडेन करियर केलें जाल्यार तेका बऱ्या पडटलें किंवा खंयचे कडेन करियर ताणें करचें हो आस्पाव ह्या अख्खे सिस्टमी भितर आसा. तो हळू हळू तयार जाता. तो आतां एकदम आमी तो 9वेच्या करिक्युलमा भितर येना पूण तो वेगळो चालू जातलो वेगळें इम्प्लिमेंटेशन तेजें जातलें. सद्याक आमी म्हणलां की आमचे जे पळय कावन्सिलर आसा तांकां आमी तोय ट्रेनींग दितले करियराचें त्याच बरोबर सगळ्या टिचरांकय आमी ट्रेनींग दिवपाक पळयतले थोड्या. पूण सद्याक कावन्सिलरांक दिवपाचें काम चालू आसा जे कावन्सिलर हे अदरवायज हे करियर कावन्सिलर न्ही ते ते क्लिनिकल सायकोलॉजिकल कावन्सिलर पूण तांकां करियर कावन्सिलिंगाचें बी ट्रेनींग दिवपाचें आमचें चालू आसा सायमल्टेनियसली. सो पूण हळू हळू आमी शिक्षकांकय ते ट्रेनींग दिवपाक सुरू करतले. ओके ऑन दीस इज लास्ट क्वेश्चन सर की NEP आतां 9थाच्यान लागू जाता आनी 2027-28 पर्यंत आमी एकाडेमीक
पयलीं स्ट्रक्चर घट करपाचो आमचो यत्न आसा सरकाराचो. हेचेर सर लास्ट कमेंट तुमी कितें दिवंक सोदतात फॉर द पब्लीक म्हणा किंवा जे स्टुडंट्स आहा तेंच्या पेरंट्सांक? पळय सगळ्या एक म्हणटा ते कशें आमी जेन्ना पळय NEP इम्प्लिमेंट करतात तेन्ना ते बाबा आमच्यान आमीच करता अशें म्हणपाक जायना, आमी सगळेच जाण बरोबर करतात अशें आमकां म्हणचें पडटलें. आमी सरकार, टिचर, हेडमास्टर, मॅनेजमेंट, पेरंट आनी स्टुडंट हे सगळे जाण एक कडेन येवन जेन्ना इम्प्लिमेंटेशन जातलें वेवस्थीत तेन्ना NEPचें इम्प्लिमेंटेशन बरोबर जातलें. हांव आनीक विशय म्हळ्यार मुद्दाम जरी तुवें म्हाका प्रश्न विचारला तरी हांव क्लॅरिफाय करता की खूब जाण म्हाका अशें आमकां विचारता कितें काय म्हळ्यार CBSE आनी ICSEचे सिलेबस कडेन तुमी गोवा बोर्डाचो सिलेबस कित्याक त्या लेवलीचेर हाडनात. एक तेजी पयली गजाल अशी आहा की ICSE, CBSE आनी गोवा बोर्ड हे सगळे एकच करिक्युलम वापरता, एकच सिलेबस वापरतात, तो म्हळ्यार NCERTचो सिलेबस. सगळीं जाण NCERTचो सिलेबस वापरतात, भोवतेक सगळी बोर्ड. आतां कितें जाता की कांय वेळार आमचे थोडे पार्ट काडप जाता, डायल्यूट करप जाता, सो ताका लागून एकाद्याक थोडो फरक हांगा थंय पडटा. पूण मेन फरक खंय पडटा एप्रोच. आमी बाबा तो क्वेश्चन कसो सेट करतात, आमी शिकयतना कशें शिकयतात, एप्लिकेशन बेस्ड क्वेश्चन आमी फ्रेम करता काय कितें, आमी तेजी कॉम्पिटन्सी चेक करता काय कितें, काय आमी फक्त तेगेली मेमरीच पळयतात, टिचींग हांगा फरक पडटा. सो आतां आमचो सगळो भर जो आसा, मेन भर आसा तो आमची टिचींग टॅक्नीक, पॅडागॉजी हे कशी वाडयतली, आमी तेजो स्टँडर्ड वाडयतलो, तेजी क्वॉलिटी कशी वाडयतली हाजेर आमी आतां भर दितले. आनी आमी थोडे मास्टर ट्रेनर पयलीं ट्रेन करतले. हे मास्टर ट्रेनर मागीर वचून फिल्डार वचून ट्रेनींग दितले तालुका वायज. आनी दुसरें एक मुद्दाम हांव सांगपा म्हाका आनीक विचारता मागीर टिचराचेर बर्डन येतलें काय कितें. टिचराचेर बर्डन येवचो ना. टिचर उलट हे एन्जॉय करतले. हे सगळें कित्याक आसा की म्हाजो पुराय गोंयच्या शिक्षकांची हें खूब आमची वयर आसा. आमी बेश्टेन म्हणटा ते शिक्षक बर्डन जातलें, कांय बर्डन जावचें ना, ते उलट एन्जॉय करतले. एक गजाल अशी आसा की आमचे शिक्षक जर कित्याक जर कमी आसा जायत जाल्यार तांकां फक्त एक्सपोजर ना. तो जो पळय आतां मेट्रो सिटीक जो कितें एक्सपोजर आहा किंवा भायल्या इन्स्टिट्युशनाक जे पळय फॉरेन इन्स्टिट्युशनाक जे कितें एक्सपोजर, तो एक्सपोजर ना तांकां. तो एक्सपोजर जर आमी तांकां दीत आनी तें वेवस्थीत ट्रेनींग दीत, दुसरी गजाल तांकां ट्रेनींग दीत आनीक जाल्यार आमी ऑटोमॅटिकली स्टँडर्ड वाडोवपाक शकतले. हांव एक उदाहरण सांगता. आमचे थोडे हायर एज्युकेशनांतले टिचर आमी इंडियन इन्स्टिट्यूट ऑफ सायन्साक ट्रेनिंगाक धाडले. रेसिडेन्शियल ट्रेनींग 16 दिसाचें. थंय रावन 16 दीस शिवराक जेवण थंयचें जेवन तेमी कंप्लीट केलें ट्रेनींग आनी तेमी सगळ्यांनी एकट्यान फीडबॅक दिलो आमी एन्जॉय केलें म्हण ट्रेनींग. हें अशें आसता, हें आमकां खबरूच ना. हें फर्स्ट टायम आमकां कितें तरी हें नवें पळोवपाक मेळ्ळें आनी हें तेणें एन्जॉय केलें. आतां तें तेमी फुडें पावोवपाक जाय. आमी सगळ्यांक शिक्षण म्हणटा तें क्वॉलिटी एज्युकेशन म्हणटा तें सगळ्यांक दितना तें एफोर्डेबल जावपाक जाय आनी एक्सेसेबल जावपाक जाय. हेंय आमी त्याच बरोबर पळयतले. क्वॉलिटी शिक्षणाची क्वॉलिटीच वाडयली म्हण जावची ना, तें एफोर्डेबल आनी एक्सेसेबल जातलें ह्याय दृश्टींतल्यान आमी पूर्ण प्रयत्न करतले. हांव ह्याच पॉयंटाचेर सोंपयता. खूब खूब धन्यवाद सर. तुमचो खूब बिजी टायम आसलो आनी तुमी ह्या आमकां टायम दिवन NEP बद्दल जे लागू केला त्याच्या बद्दल एक्स्ट्रा म्हायती दिली. शिक्षण हे एक्सेसेबल आसचें आनी एफोर्डेबल आसचें आनी शिक्षणाची क्वॉलिटी वाडोवची ह्या खातीर नॅशनल एज्युकेशन पॉलिसी 2027-28 पर्यंत पुराय गोंयभरान प्रत्येक स्कुलान लागू करपाचो प्रयत्न गोंय सरकाराचो आनी शिक्षण खात्याचो चालू आसा. आनी जशें सरान सांगलें की ह्या नॅशनल एज्युकेशन पॉलिसी लागू जाल्या उपरांत शिक्षणाचो स्टँडर्डूच वाडचो ना जाल्यार भुरग्यांक एक्सपोजर मेळटलो, भुरग्यांचो एज्युकेशन स्टँडर्ड वाडटलो आनी मेन थींग म्हटल्यार शिक्षकांचेर बर्डन येवचो ना. सो शिक्षक किंवा टिचर्स जे आसात ते
हे नॅशनल एज्युकेशन पॉलिसी शिकयतना एन्जॉय करतले हो महत्वाचो मुद्दो आसलो. ह्या अशा विशयांची चर्चा आणि अशा विशयांचे अशे विशय आमी तुमच्या मुखार परत परत घेवन येत रावतले. तुम्ही पळयत रावात गोमंतक टीव्ही. म्हाज्या वांगडा म्हजो कॅमेरा पर्सन यश आडारकर सोबत हांव विनायक सामंत, गोमंतक टीव्ही खातीर.